बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणात दिगंबर कामताचे 16 जाणांक थाकाय खंडलीज रिलीव्ह डिले कंडो प्रकरणात 2018तले आरोपपत्र कोर्टान सगळ्यांक सोडले. काणकोणात 2017तले आयरिश टुरिस्टाचे खून आणि बलात्काराचे केसीत विकट भगत दोशी मडगांव कोर्ट सोमारा फरमायतलो. ख्यास्त विकटान पुरावे ना केल्ले. सिद्दीकीचो मोबाईल जप्त. पुलीस म्हणटा चौकशी आणि फॉरेन्सिक टेस्ट. विजयाचे नाव घेवपाच्या प्रकरणाची चौकशी करची. गोवा फॉरवर्ड मेळ्ळे राज्यपाल DGP. उत्तर गोंयांत 220 शेकातले 109 शेक सबलेट. 39 शेकवाल्यांक नोटीस. पर्यटन खात्याची माहिती. दक्षिण गोंयचो सर्वे चल्ला. सबलेट केल्ले शेकवाल्यांचेर एक्शन. हणजूण ब्रॉन्विन सिनारीच्या घरात घुसून घर खाली करपाचे केसींत 3 बाउन्सरांक अटक. घुसखोरी धमकी चोरयेची केस क्रायम ब्रांचची. पाच वर्षात म्हादयचे केसीचेर 3 कोटी 20 लाख खर्च. रिझल्ट शून्य. बिझनेस क्लासात प्रवास. स्टार हॉटेलांनी स्टे. MBN काढली सरकाराची खरडपट्टी. लायटीच्या खात्याचे 2 इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांक 5.25 कोटीचे रिकव्हरीक नोटीस. केबलवाल्यांक केबल काढून 15 दिसाची डेडलाईन. ना जाल्यार कापाकापी. बेकायदेशीरपणान अमेरिकेक गेल्ल्या भारतीयांक घेवन अमेरिकेचे आनीक 2 विमानां आज आणि फाल्यां देंवता अमृतसर. बेकायदेशीर इमिग्रंटांनी 2 गोंयकार. मोदीच्या अमेरिका भेटेत ट्रम्पाच्यो मोठ्यो घोशणा. मुंबई आतंकी हल्ल्याचो सूत्रधार तवाहूर राणाचे भारतात प्रत्यार्पण. F-35 स्टेल्थ फायटर जेटाची भारताक ऑफर. दिल्लीच्या नव्या मुख्यमंत्र्याचो सोपूतविधी जावं येता. 19 फेब्रुवाराक 27 वर्सां उपरांत दिल्लीत BJPचे सरकार. प्रधानमंत्री अमेरिकेसावन परत भारतांत. आता निर्णय.